नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. नरेंद्र सावयकरान आंदोलन केल्ल्या तरणाट्यांक वाटी म्हणून उल्लेख केल्ल्यान तापलें राजकारण. विरोधकांनी केलो सावयकराच्या विधानाचो निषेध. गोंयच्या तरणाट्यांची मागची माफी, कौठणकराची मागणी. आपणे कसले चुकीचे विधान करूंक ना, सावयकराचो दावो. 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन. मिटर रिडरांच्यो मागण्यो घेवन अमित पाटकर हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर व्हेलो मोर्चा. नीट पेपर लीक जाल्ल्यान कॉक्रोच जनता पार्टी चळवळीचेर देशभर चर्चा सुरू. दिल्लीतल्या निषेधाक मेळ्ळे हिंसक वळण. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह दिवचो राजीनामो मागता राहुल गांधी. महाराष्ट्र तसेच गोंयांत सयत हेर राज्यांतल्या भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले श्री संत बाळूमामा देवळांत 60 कोटींचो घोटाळो उक्ताडार. दुबाविता आड गुन्यांव नोंद, दोशींचेर जावची खर कारवाय, भक्तांची मागणी. गोंयच्या वाडट्या रिणाक लागून भाजपा सरकार आड आरोपपत्र दाखल करपाची दिल्या शिटकावणी. राहुल मांद्रेन भाजपाच्या प्रशासनाचेर टिका करून लोकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष जाता असो केला आरोप. आणि दावंडे हाऊसिंग प्रकल्पावेल्यान पेटला वाद. पुराय दावंडे वाठार जाहीर करात. एनडीझेड टीसीपी मंत्र्यानाचेर घेवची स्पष्ट भूमिका, मागता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय. आता खबरो विस्तारान. सोनम वांगचूक हांकां तेंको दिवपाक पणजे आझाद मैदानाचेर तरणाट्यांनी सोमारा आंदोलन केल्लें. ह्या आंदोलना उपरांत भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी केल्ले एका पोस्टा खातीर राजकीय वाद निर्माण जाला. आंदोलकांक वाळटी अशें संबोधीत केल्लो आरोप जाले उपरांत सावयकाराचेर टिका केली. जायत्या जाणांनी ह्या पोस्टाचेर निषेध उक्तायले उपरांत पोस्ट डिलीट केलो. सावयकारान 24 वरां भितर गोंयच्या तरणाट्यांची माफी मागची नाजाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान दिल्या. मजगतीं आपणे कसलेच चुकीचे विधान करूंक नाशिल्ल्याचो दावो सावयकारान केला. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक हांकां तेंको दिवपा खातीर पणजेच्या आझाद मैदानाचेर सोमारा तरणाट्यांनी आंदोलन केलें. ह्या आंदोलना उपरांत भाजपाचे उपाध्यक्ष नरेंद्र सावयकार हांणी आंदोलकांक वाळटी असो उल्लेख करीत फेसबुकार एक पोस्ट केल्लो. ताचे उपरांत राजकीय मळार वाद निर्माण जालो. जायत्या जाणांनी सावयकारान केल्ल्या वादग्रस्त विधानाचो निषेध केलो. काँग्रेसीचे पदाधिकारी सुनील कौठणकरानूय ह्या विधानाचो खर निषेध केलो. कौठणकरान भाजपाच्या नेतृत्वाचेरूय निशाणो साधलो. विरोधकांचेर अपमानकारक भाशेचो वापर करप ही भाजपाची राजकीय संस्कृताय आशिल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. तशेंच सावयकारान 24 वरां भितर गोंयच्या तरणाट्यांची माफी मागची नाजाल्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकरान दिल्या. तशेंच आमदार विजय सरदेसाय आणि कॅप्टन विर्यातोनूय ह्या विधानाचो निषेध केलो. मजगतीं ह्या फेसबुक पोस्टा खातीर गोंयांतले राजकीय वातावरण परतून तापले. सत्ताधारी भाजप आणि काँग्रेसी मदीं परतून एकदा आरोप प्रत्यारोप सुरू जाले. पोस्टाचेर खर टिका जाले उपरांत सावयकारान तो आता पोस्ट डिलीट केला. साउथ गोवाचो एक्स एमपी आणि बीजेपीचो व्हायस प्रेसिडेंट बाप ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकारान एक पोस्ट घालो ताणें ट्विटराचेर, फेसबुकाचेर, ताणें सोशल मिडियाचेर. तातूंत ताणें जे लोक, जे युवक काल प्रोटेस्ट करताले स्वताच्या हक्का खातीर, स्वताच्या फ्युचरा खातीर, देशाच्या फ्युचरा खातीर, तांकां ताणें टर्माइट्स म्हणून संबोधीत केले. आज हांव मुद्दम करून आमच्या पार्टीच्या युथ काँग्रेस तशेंच एनएसयूआयच्या लिडरां बरोबर तुमच्या माध्यमांच्यान गोंयचे युवांक, गोंयचे युथांक आज संबोधीत करूंक सोदता. कित्याक वॉट हॅज हॅपन टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग इन्सिडेंट्स that has occurred in Goa's political history. A MP of a national party, of the ruling party, Naren Sawaykar, has labelled our youths who are peacefully protesting for their rights, for their future, and for the future of the nation as termites. This shameful statement coming from a ex-MP who is living on the pension that is generated from the taxpayers' money is nothing but disgusting. As I say that on behalf of Congress party, we strongly condemn the statements made by ex-MP and BJP Vice President Naren Sawaykar. नरेंद्र सावयकारान स्टेटमेंट काढला की हे जल्ले न्ही, हे
ही म्हणून कितें ती टर्माइट म्हणून तें हांव पूर्णपणान कंडेम करता. जनरेशन नेक्स्ट म्हणजे जेन झी जे आहा ते रस्त्यार आयल्या ते एक व्हडली म्हळ्यार एक ग्रेट सीन प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की पेपर फुटप म्हळ्यार एक ग्रेट सीन म्हणून ताजेरूच ते भुरगे प्रोटेस्ट करतात. ते म्हणटात आमच्या देशान जो विश्वगुरू म्हणटा देश ते विश्वगुरू देशान मेरिटाक व्हॅल्यू ना जाला. अशे लोक जे भायर आयल्या हे आमचो देश राखपाक भायर आयिल्ले आहा भुरगे आनी खूब इंडिपेंडंट मायंडेड लोक तांकां सपोर्ट करतात. राजकारणी भितर येतकर राजकारणा खातीर येता म्हणटा. म्हजी बायल पसून काल चलत गेल्या. सो ऑल दे हॅव देअर ओन ओपिनियन्स अँड दे हॅव गॉट अ स्ट्रॉंग रिझॉल्व to think for the greatness of their country, to protect the country and the reputation of this country. I condemn that particular statement. This is the attitude of the Bharatiya Janata Party towards the students of this country. Students of the country are the future of this country. If they are protesting, it is because of what has happened in NEET exams, which the government is trying to brush under the carpet. The demand of the students is just. They are demanding justice. They are demanding accountability. And in response, the government is responding with a very heavy hand. Yesterday we have seen the students have been brutally assaulted. They have not been assaulted by the police. They have been assaulted by the Prime Minister. They have been assaulted by the Home Minister. मजगती सावयकरान केल्ले वादग्रस्त विधाना उपरांत भाजपान स्पश्टीकरण दिला. सावयकराच्या विधानाक तेको दीत राज्यातल्या तरणाट्या आड न्हय तर राजकीय फायद्या खातीर विद्यार्थ्यांचो वापर करपी लोकां आड ते विधान आसा. तशेंच काँग्रेस पक्षाक अभ्यास करिनासतना उलोवपाची संवय आसा असो आरोप भाजपाच्या सिद्धार्थ कुंकळकारान केला. मजगती आपणे कसलेच चुकीचे विधान करूंक नाशिल्ल्याचो दावो नरेंद्र सावयकारान केला. काँग्रेस पार्टी आसा पळय ते अभ्यास करनासतना कितेंय बरळपाची तांकां संवय आसा. सुनील कोंडरेकर म्हजो मित्र म्हणून अनफॉर्च्युनेटली म्हाकाय दिसता की कितें उलयता तर ताकाय ताळतंत्र ना और तो कोणाक तरी खूश करपाक उलयता अशेंय दिसपाक लागलें. कॉक्रोच जनता पार्टी हें तांणी स्वताक दवरिल्लें नांव आसा तें नांव तांणी रजिस्टर करून घेतिल्लें आसा. स्वताक ते कॉक्रोच म्हणटा. आनी हांव ताजेय फुडें वचून म्हजे एक एंटमॉलॉजिस्ट म्हणजे किड्याचो अभ्यासक ताकाय एक प्रश्न विचारलो. म्हजो मित्र तो की टर्मायट आनी कॉक्रोच हे एकूच काय कितें. कित्याक म्हाका खबर आशिल्ली टर्मायट आनी कॉक्रोच म्हणटा ते एकूच. टर्मायट आनी कॉक्रोच हे एकाच जेनेटिकली एकाच फॅमिलींतल्यान आयिल्ले दोन किडे आनी त्या किड्यांक हालींच अमेरिकन सोसायटी फॉर इन्सेक्ट स्टडी म्हणून आसा तांणी ह्या दोनूय किड्यांक एकूच फॅमिलींतल्यान आयिल्ल्यान तांकां युसोकोकल म्हणजे टर्मायटाक तांणी युसोकोकल कॉक्रोच म्हणून एक नांव म्हणजे तांचें एक नांवूय दिलो कॉक्रोच म्हणलो. आतां काँग्रेस पार्टीक दुखपाचें कितें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. वीज खात्यात कंत्राटाचेर आशिल्ल्या मिटर रिडरांक कायम करा तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकरांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो. 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. मजगती कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो सगळ्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगलें. पळयात. वीज खात्यातल्या मिटर रिडरांक कायम करात तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकर हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेलो. मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय करपाक तांच्यांनी सरकाराक 20 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या. 20 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार 21 सप्टेंबराक खर आंदोलन करपाची शिटकावणी पाटकरान दिल्या. मजगती सरकारान कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कायम करपाचे प्रक्रियेची घोशणा केल्या. हातूंत वीज खात्यातल्या कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आसा. कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगलें. हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे गोंयकारांक कशें फटयता हे आज एक्सपोज जाल्लें. 2014 233 मिटर रिडर्स तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतिल्ले. आतां गेल्लीं 12 वर्सां ते झगडटा फॉर रेग्युलरायझेशन. फेब्रुवारी 2025 तांणी मेमोरंडम दिल्लो आस्किंग फॉर देअर रायट्स ऑफ
रेग्युलरायझेशन तांचे गेल्ली 12 वर्सां PF ह्या सरकारान भरूंक ना. तांकां सेफ्टी बेजीक गॅजेट्स जे जाय ते दिना. सो थोडे लोक आतां ओवर एज जाल्ले आसा. सम पीपल आर क्रॉसिंग टचिंग 54-55. सो तांकां रेग्युलर पे स्केल मेळप हे सगळे डिमांड्स आमी आज मेमोरंडम ताका दिला. There is a Supreme Court judgment, Jaggu versus Union of India, which is passed in December 2024, which clearly states that any person who is in public sector, working for public sector, who is having an employment of over 10 years, can be made regular. So गोवा गव्हर्मेंटाक समज जर गोंयकारांची इच्छा आशिल्ली जाल्यार तो जजमेंट वापरून हांकां रेग्युलर करपाक जाता आशिल्लें. पूण हे सरकार ते करपाक कशीच सोदना. काहींशे डिपार्टमेंटाचे लोक आमकां अप्रोच जाल्या, जशे आज इलेक्ट्रिसिटीचे जाले. इतर खुबशे डिपार्टमेंटाचे आसा. गोवा सदन आसा, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आसा, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, पॉलिटेक्नीक, असे खुबशे म्युझियम, असे खुबशी डिपार्टमेंटां जातून टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट रेग्युलरायज करूं ना. हे सगळ्या गोंयकारांक आमी तांचो न्याय, तांचे हक्क आसा ते आमी मेळोवन दितले. आमी 20 सप्टेंबराची डेडलायन दिल्या. 20 सप्टेंबर मेरेन जर हांचे जे प्रश्न रेग्युलरायझेशन, तांचे PF, तांचो रेग्युलर पे स्केल जर तर मेळना जाल्यार 21 तारखेक आमी हांगा येवन आंदोलन करतले अशें ताका चेतावणी दिल्या. आमकां 15 सप्टेंबराक चवथ गणपती बाप्पाचेर आमकां विश्वास आसा की तो हांच्या बुद्धीन वचून एकादी ते करत. समज जर केलें ना 20 तारखेक 5 दिसाचे आमी चवथीक गणपती जसो आमी मोरया करता तसो 21 तारखेक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकूय आमकां मोरया करचो पडटलो. For the meter readers who have worked for more than 10 years, the government of Goa, I am told, is in the process of regularization of all contract staff who has worked in all the departments for more than the period of 10 years. So okay. So now this is the decision and the process which is followed by the government. Now it is not just for the electricity department; it is for all the departments across Goa. So I, as an employee of the electricity department, it has reached a decent stage of approval, and very soon the government is going to make this decision and declare this decision. This is the first part of it. PF will automatically come into picture. Second is health insurance. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जाल्यार गव्हर्मेंटान डिपार्टमेंटान हेल्थ इन्शुरन्स अशें कांय नासता. आमकां कितेंय जाल्यार वी हॅव टू गो टू GMC and that applies for all the staff. Job security we have already mentioned. All the government is in the process of taking this decision of regularization of all employees above 10 years. Leave benefits, let me tell you, in Goa, which has come up with a separate accidental policies for all the line staff. So that also is applicable to the contract meter reader. All the memorandum तुम्ही आमकां दिला, this also with a covering letter and all the details we are going to re-forward through our honorable minister to the government. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीस. नीट पेपर लीक जावपा आड कॉक्रोच जनता पार्टीची चळवळ आता देशभर चर्चेचो विशय जावपाक लागला. दिल्लीच्या जंतर मंतर सावन सुरू जाल्ली ही चळवळ आता संसद भवना मेरेन पावल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांक लागून सरकारा आड घोषणा, पुलीस लाठीचार्ज आणि वाडत वचपी राजकीय संघर्ष. आयज पुराय देशाचे लक्ष हे चळवळीच्या फुडल्या टप्प्याचेर केंद्रीत आसा. मजगतीं शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह हांचो राजीनामो दिवचे अशी मागणी काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केल्या. नीट पेपर लीक प्रकरणात न्याय आणि शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करपाची मागणी करपाक सुरुवात केल्ल्या आंदोलन आता व्हड भौशीक चळवळीचें रूप घेवपाक लागला. दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर हजारांनी विद्यार्थी आनी समर्थक परत एक फावट रस्त्यार देवले. सोमारचे संसदेच्या मोर्चा वेळार अराजक जाले उपरांत आंदोलन चड खर जाले. निदर्शकांचेर लाठीचार्ज आनी टियर गॅसाचो वापर केल्ल्याचोय आरोप केला आनी जायते निदर्शक जखमी जाल्यात अशेंय म्हणटात. तशेंच पुलिसांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांक जखमी केल्ल्याचोय दावो केला.
मजगती आंदोलनाचे फुडारपण करपी अभिजीत दिपके हाणें मंगळारा लेगीत मोर्चा चालूच उरतलो अशें स्पश्ट केलें. देशभरांतले समर्थक दिल्लीक वचपाक लागल्यात आनी जंतर मंतराचेर राजकीय फुडाऱ्यांची हजेरी वाडत आसा. विरोधी फुडारी राहुल गांधीन जखमी विद्यार्थ्यांक मेळून सरकाराक लक्ष्य केला आनी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी गृहमंत्री अमित शाह हांचो राजीनामो दिवपाची मागणी केल्या. दुसरे वटेन केंद्र सरकाराची हालचाल सुरू जाल्या. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी गृहमंत्री अमित शाह हाणें बसका घेतली जाल्यार निदर्शकांच्या शिष्टमंडळान केंद्रीय मंत्री JP नड्डा हांची भेट घेत निवेदन भेटयलें. ह्या सगळ्या घडामोडींनी आंदोलनाचे मुखेल मुखामळ सोनम वांगचूक हांचे भलायकेचेरूय लक्ष ओडून घेतला. दिल्ली उच्च न्यायालयान तांकां उपचारा खातीर सफदरजंग हॉस्पिटलांतल्यान गुरुग्रामांतल्या मेदांता हॉस्पिटलांत व्हरपाचो पर्याय सुचयला. मजगती विद्यार्थ्यांचेर हिंसाचार केल्ल्यान गोंयच्या आप युवा फाट्यान भाजपाचेर खर टिका केल्या. कागदपत्रां, विद्यार्थ्यांचो बोवाळ आनी सरकाराची भुमिका ह्या 3 प्रस्नांक लागून राजधानी दिल्लीत संघर्शाक लागून आनीक पेटपाची शक्यताय आसा. के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है. मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन. मोदी जी हैज नॉट इवन apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? The youth. एक peaceful protest आम्ही ऑर्गनायज केल्लो. सगळे भुरगे बरे भाशेन करताले थिंगा peaceful protest. पूण जायत्या भुरग्यांक मार पडलो, फार पडलो, रगत गेले भुरग्यांनी. आनी हे कित्याक म्हणल्यार वयता त्यो एग्जामीक सगळे डिफरंट टायप्स ऑफ लीक, एग्जामी लीक जातात, पेपर लीक करीत रावतात. आनी अशेंच आमचे इंडिया भायर सगळे पळय हेच चलत आहा, कोणीच आवाज करना. पूण जेन्ना युथांनी आवाज केलो तेन्ना एक भिरांत येयली. ही BJP पार्टीक भिरांत, एक युनिटी पळयली, भुरग्यांची युनिटी पळोवन आज BJP भिले. लाखभर यूथ पीसफुल प्रोटेस्ट करता आसतना आज BJPनूच सांगलें की भुरग्यांक मारात म्हूण तुमी. BJPनूच केलां हें सगळें, भुरग्यांक मारून तेम सगळें फोडून उडयलें. आज BJP एक एंटी यूथ पार्टी जाल्या. भारतीय जनता पार्टी इज अ एंटी यूथ पार्टी. नीट पेपर लीक प्रस्ना संबंधी सरकाराड निषेधांची माळ चालूच आसा. सोमारा निदर्शकांचेर लाठीचार्ज जाले उपरांत संसदेत पुराय दीस बोवाळ जालो. निमाणे संसद फाल्यां मेरेन स्थगीत दवरली. संसदेंतल्या निषेध आनी बोवाळा उपरांत नीट पेपर लीक प्रस्ना विशीं मंगळारा प्रधानमंत्री निवासस्थाना भायर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आनी हेर फुडाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करपाक बसले. ह्या निषेधा वेळार सरकारा आड नारेबाजी जाली. हाजे उपरांत दिल्ली पुलिसांनी काँग्रेसीच्या जायते फुडाऱ्यांक राहुल गांधी,
समाजवादी पार्टीच्या अखिलेश यादव तसेच हेर भाजपा विरोधी खासदारांकय ताब्यात घेतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोल्हापूर आदमापूरच्या श्री संत बाळूमामा देवळात सुमार 60 कोटी रुपयांचो घोटाळो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. या प्रकरणात दुबाविता आड गुन्यांव नोंद केला. बनावट कागदपत्रां तयार करप, दस्तावेजांत बदल, विश्वासघात आणि फटवणूक केल्ल्याचे गंभीर आरोप जाल्ल्याचे सामकार आयला. पळयात. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आदमापूरचे श्री संत बाळूमामा देवस्थान हे लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आसा. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तशेंच गोंयच्यान व्हडा संख्येन भक्त संत बाळूमामाचे दर्शन घेवपाक येतात. मात आता ह्याच देवळात 60 कोटीचो घोटाळो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. श्री संत बाळूमामा देवळात वट्ट 60 कोटी 75 लाख 28,060 रुपयांचो घोटाळो जाला. हे विशीं अर्थीक गैरव्यवहाराचो गुन्यांव दाखल जाल्ल्यान बोवाळ निर्माण जाला. ह्या प्रकरणात बनावट कागदपत्रां, विश्वासघात आणि फटावणुकीचे गंभीर आरोप जाल्यात. तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी, सचिव आणि हेर संबंधितां आड भुदरगड पोलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद जाला आणि अर्थीक गुन्हा फाट्या कडल्यान तपास सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या घोटाळ्याक लागून भाविकांनी नाराजी उक्तायला. ह्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोशींचेर खर कारवाय जावची, गरज पडल्यार ईडी वरवीं चौकशी करची अशी मागणी भक्तांनी केल्या. संत बाळूमामा देवालय आदमापूर येथे आता सध्या जो फ्रॉडचा विषय चालू आहे, अफरातफर चालू आहे, जमिनीचा घोटाळा चालू आहे, त्या संदर्भात यापूर्वी मी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने रागिनी खडकेंच्यावर मध्यंतरी जो सस्पेंडचा निकाल लागला तो आमच्या तक्रारीवरच लागला होता. आणि आज जी गुन्हा दाखल झालेला आहे रागिनी खडकेंच्यावर, माझ्या अंदाजाने 60 कोटीचा अफरातफरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. तो पण ह्या आपल्या तक्रारीवर झालेला आहे. या बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जमिनीचा घोटाळा 32-33 कोटीच्या दरम्याने सप्टेंबरमध्ये झाला होता. यापूर्वीही जमिनीचा घोटाळा झाला होता. पैशाची अफरातफर चालू आहे आणि या अनुषंगानं बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जे ट्रस्टी आहेत यांच्यावरही हा गुन्हा तेवढेच हे जबाबदार आहेत, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल व्हावा अशी आमची तक्रार आहे. आणि एवढं सगळं होत असताना इथले जे भक्त आहेत, बाळूमामाचे भक्त आहेत, ते 10,000 रुपये गोळा करून तिथं येतात, चालत येतात. ही त्यांची भक्ती आहे. अशी माणसं तिथे त्यांच्या हुंडीमध्ये, बाळूमामाच्या हुंडीमध्ये 10 रुपयेपासून 10 लाखापर्यंत जी दान देतात, त्या दानावर ह्या भक्तांचा अधिकार असताना भक्तांच्या सोयीसाठी काही न करता हे ट्रस्टी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतील तर त्या भक्तांनी इथं नतमस्तक का व्हावं हा आमच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो. श्री सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान ट्रस्ट जे आहे आदमापूरचं, त्यामध्ये देवस्थानमध्ये झालेला गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, अफरातफर आणि अपहार, अनियमितता, व्यवहारातली अनियमितता याच्याबद्दल भुदरगड पोलीस स्टेशनला 206/26 गुन्हा दाखल झालेला आहे. यामध्ये टोटल आत्तापर्यंतच्या फिर्यादी जी आहे की ती मान्य धर्मादाय आयुक्त जे आहेत त्यांच्या चौकशीअंती ही फिर्याद दाखल झालेली आहे. गडकरी म्हणून राजेंद्र गडकरी फिर्यादी आहेत, निरीक्षक आहेत, हे मुंबईतलेच आहेत, मुख्यालयमधले धर्मादाय आयुक्तच्या. त्यांनी 60 कोटी 75 लाख 28,060 रुपये आत्ता निष्पन्न झाली एवढी फिर्याद दिलेली आहे. यामध्ये 2 आरोपी आहेत आणि इतर असं दिलेलं आहे. आता यामध्ये आहे मेंढीपाळ, जे काही त्यातले व्यवहार आहेत, त्याबरोबर जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार आहेत, महाप्रसादामधला घोटाळा आहे, रुग्णालय आहे, असे विविध विषय आहेत. त्यामध्ये 2 व्यतिरिक्त इतर आहेत. त्यामध्ये विश्वस्त येतील, खरेदी विक्री येतील, मध्यस्थ येतील, हे सगळ्यांची चौकशी यामध्ये होणार आहे. आणि बाळूमामा हे ज्यावेळेला फिरत जायचे त्या वेळेला लोकांना त्यांचा साक्षात्कार होत होता आणि त्याच वेळेला ते 4 बकरी घेऊन निघाले की ते हजारांनी शेवटच्या थांब्यापर्यंत असायची. त्या बकऱ्यामध्ये सुद्धा त्यांचा भ्रष्टाचार, आणि तो किती, आज जवळजवळ 60-61 कोटीच्या आसपासची ती रक्कम आहे. भुदरगड पोलीस स्टेशनमध्ये त्याचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. पण माझं तर म्हणणं आहे ते 500 ते 600 कोटीचा हा भ्रष्टाचार आहे. महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्वाच्या नावावर चालणारं हे सरकार आहे. आज बडे 2 लोक सापडलेत, पण त्या बड्याच्या मागं सुद्धा अनेक 10-15 जणांची साखळी आहे. त्या सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि बाळूमामाच्या ट्रस्टची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या आर्थिक स्थितीचेर काँग्रेसीन सरकारा आड आक्रमक भूमिका घेतल्या.
वाडत वचपी रीण आर्थीक गैरव्यवस्थापन आनी भौशीक प्रश्नांचेर सरकारा आड बेगीनूच चार्जशीट दाखल करतले अशी शिटकावणी गोंयचे काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दिल्या. दुसरे वटेन काँग्रेसीत आयल्या उपरांत राहुल भामरे आनी भाजपाचेर लक्ष करून प्रश्न आमदारांक न्हय तर पक्षाच्या काम करपाचे पद्दतीचेर आसा अशी टिका केल्या. तशेंच म्हापसा वेपाऱ्यांच्या प्रश्नांचेर आनी रस्त्याच्या प्रश्नांचेर तांणी सरकाराक धारेर धरले. आयज ह्या बीजेपीच्या सरकारान जवळ जवळ 2 लाख रुपया 2 ते 2.5 लाख रुपया आयज लोन काडलेलो आसा. थोडे फॅमिलीनी आपले हेजेर लोन काडूना, पूण ह्या सरकारान नाका आशिल्ले त्यो इव्हेंट मॅनेजमेंट करप, कन्सल्टंट हाडप आनी नुसतो खर्च करप, हातूंतल्यान रीण काडप आनी प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज 2.5 लाखांचे रीण ह्या राज्याच्या सरकारान, प्रमोद सावंत सरकारान आयज हाडलेले आसा. हाचेर आनीक डिटेल हे अभ्यास करून आमी एक चार्जशीट फायल करतले ह्या सरकाराचे विरुद्ध. आमकां गेले 15 वर्सांक खंयचे गुन्हे ह्या सरकारान आमच्या गोंयचेर केल्लो आसा, गोंयच्या लोकांचेर केल्लो आसा, ते चार्जशीटी आमी रोखडेच आमचे तयार जातले आनी ते चार्जशीट फायल करपाक आनी तो CAGचो रिपोर्टांकूय खुबश्यो गजाली आसात, तेजेर सगळे हें करपाक आमकां आयज राहुल भामरेचोय बीन आमकां हातूंत खुबसो फायदो जातलो. जे फाउंडेशन आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते डेमोक्रेसी आसा, ते काँग्रेसान फाउंडेशन केल्ले, ते मजबूत करपाची गरज आसा. आनी खरें बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी सेनशाही गोंयान चलची ना, देशान चलची ना. तेन्ना हें वातावरण जे भिरांकूळ जाल्लें आसा तेन्ना काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा हें सगळ्या लोकांक कळटा, सगळे लोक उलोवन दाखयता. सगळे गोंयकार तुमी कोणा कडेन विचारा, सगळ्या सरकाराक विटिल्ले आसा. म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो ना, फक्त करप्शन, 39A जागे विकप, इलिगल कन्वर्जन सगळें चल्लां. तेन्ना हो क्षण जो आसा, इलेक्शन जे आसा ते एकदम म्हत्वाचें आसा गोंयच्या लोकां खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.